मोगाचे बाबडीनो राल्फ एमर्सन एक अमेरिकाचो फामाद कवी आनी तत्वज्ञानी तो अशें म्हणटा लायफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन. जिवीत आमची एक यात्रा आहा पूण एक ठिकाण न्हय. आनी ह्या यात्रेंत खूब खूब अनुभव आसात, थोडे बरे थोडे वायट. आनी आमी यात्रा करतना देव आमकां सांडिना, तो आमच्या बरोबर यात्रा करता, आमच्या सुखांत दुखांत वांटूक येता आनी शेवटाक आमकां आमच्या ठिकाणाक हाडटा. आनी थंय पावतकच आमकां एके भाशेन देणें दिता, इनाम. ही इनाम आमी जोडूंक ना. जसो पावल म्हणटा इटर्नल लायफ इज अ गिफ्ट. शास्त्रांत जिवीत एक देणें. हीच खबर आमी पयल्या वाचपान आयकल्या. पयल्या वाचपान आमकां जिदेवांच्या यात्रेची खबर मेवल्या. तांणी खूब खूब लांब यात्रा केली. तांची ही यात्रा सुरू जाली जेन्ना सुरस्परान आब्रामाक वेंचून काडलो, मागीर दुसऱ्या फुडारांक. आनी तांची यात्रांत खूब खूब अनुभव आसले, बरे आनी वायट. पूण सुरस्पर तांचे बरोबर यात्रा करता, तांच्या सुखांत दुखांत वांटूक येता. तेन्ना तेजें यूथ आसलें तांचे बरोबर झगडटा आनी ताका यश दिता. आनी शेवटाक तांकां देणें दिता, नवो गांव नवो देश दिता. आनी म्हणटा हो गांव हो देश तुमी जोडूंक ना, हांव तुमकां दितां. कित्याक ही म्हजी खुशी आसा. आमी यात्रेकार आनी आमची यात्रा आजून सोंपोवंक ना. तो ही यात्रा करतना आमी देवाचो सल्लो घेवया, एकामेकाचो सल्लो घेवया, पवित्र पुस्तक सल्लो घेवया आनी तो रस्तो आमकां देव दाखयता तो चलोवया. जेन्ना आमकां खोस दूख येतात त्या वेळार आमी जेजूची वचून ताचो आदार घेवया. तो हीच कृपा आज आमी देवा लागीं ह्या मिसा भेटेंत मागुया.